आज गोंय विधानसभे भितर वंदे मातरम हेजेर चर्चा जाली. वंदे मातरमाक ह्या वर्सा 150 वर्सां पुराय जातात. बंगालांतलो एक कवी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र चटर्जी हेणें वंदे मातरम बरयलें. आनी जेन्ना तें बरयलें तेजे उपरांत ह्या देशाचें स्वातंत्र्य, भारताचे स्वातंत्र्या खातीर ज्यांनी ज्यांनी आपले प्राण ओंपले त्या सगळ्यांच्या तोंडान एकूच आवाज आशिल्लो, एकूच मंत्र आशिल्लो, आनी तो म्हणजे वंदे मातरम. त्या वंदे मातरमाची याद करपा खातीर, त्याची 150वी जयंती मनोवपा खातीर अशा पद्दतीची चर्चा ही लोकसभे भितरूय जाली, आयज गोंयच्या विधानसभे भितरूय जाली. ही चर्चा करता आसतना आज आम आदमी पार्टीचो एक आमदार कॅप्टन वेन्झी विएगस हेणें उलयता आसतना वंदे मातरमाच्या संबंधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसत, तेन्नाचो जनसंघ आसत, आतांची भारतीय जनता पार्टी आसत, यांच्या संबंधान ज्या पद्दतीन तो उलयलो हें निश्चितच न पटपा सारकें आनी निश्चित करपा सारकी गजाल आसा. वंदे मातरम हो भारताच्या स्वातंत्र्या खातीरचो एक मंत्र. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक ह्या वर्सा 100 वर्सां पुराय जातात. त्याच भशेन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ह्या देशांच्या एकूण सगळ्या वाटचाली भितर आशिल्लें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा हें खूब व्हड आसा, आनी तें कॅप्टन वेन्झी विएगसा सारक्या मनशांनी समजून घेवपाक जाय. ह्या देशाचो एक नागरीक, ह्या देशाचो एक लेजिस्लेटर आनी गोंयच्या विधानसभेंतलो एक लेजिस्लेटर म्हणून तेजें हें कर्तव्य चड आसा की इतिहास हो समजून घेवचो, आनी जेन्ना इतिहासाच्या संबंधान उलयता आसतना ज्यो गजाली आपल्याक खबर आसा त्योच उलोवच्यो, ज्यो गजाली खबर ना तेज्या संबंधान उलोवचें न्ही. आयज आमी पळयतात की वंदे मातरमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या देशा भितर एक मोठी जागृती, हें जें वंदे मातरम आसा हें गीत जें आसा जेणें ह्या देशांतल्या तरणाट्यांक स्वातंत्र्या खातीर झगडपाची एक उमेद दिली. जे वंदे मातरम म्हणटा म्हणटा कितलेशेच क्रांतिकारक फासाचेर गेले, तें वंदे मातरम जें आसा तें वंदे मातरमाचे कुडके जर कोणी केले आसत जाल्यार तें काँग्रेस पार्टीन केले. त्या वंदे मातरमाचे पयले फक्त 2च पॅरेग्राफ म्हणपाचे जर कोणी हें केलें आसत जाल्यार तें काँग्रेस पार्टीन केलें. आयज तेंच वंदे मातरम पूर्णपणान म्हणपाचें, ते वंदे मातरमाचो पूर्ण अर्थ जो आसा ते सामान्य मनशाक कळपाक जाय, ह्या तरणाटी पिळगेक कळपाक जाय. हेचे खातीर नरेंद्र मोदीचो सरकार आसत, गोंयचो सरकार आसत, ज्या पद्दतीन वावर करता, म्हाका दिसता की इतिहास जर आमी विसरून वचत जाल्यार खंय तरी देशाचो आत्मो जो आसा तो आमकां लक्षांत येवचो ना. आनी म्हणून अशा पद्दतीच्यो गजाली उलयता आसतना, तेज्या संबंधान आपलें वक्तव्य मांडटा आसतना, तेज्या संबंधान भासाभास करता आसतना हेचो पूर्ण विचार करून पूर्ण हेच्या संबंधांतलो म्हायती जी आसा ती घेवनूच उलोवप गरजेचें आसा. कॅप्टन वेन्झी विएगसान ज्या पद्दतीन ह्या संबंधांतले शब्द वापरले ते चुकीचे आसात, तेचो निशेध करता आनीक मागता की ह्या देशाचो इतिहास आसत, ह्या गोंयचो इतिहास आसत, आनी जो खरो इतिहास आसत तो समजून घेवचो, तो लोकांच्या मुखार दवरचो, तो नदरे मुखार दवरचो, आनी एक लेजिस्लेटर म्हणून आसत, एक पार्लमेंटरियन म्हणून आसत, एक ह्या देशाचो नागरीक म्हणून आसत, त्या पद्दतीन वावर करचें आनी काम करचें अशें ह्या समयाचेर तेजे कडेन मागता. आनी तेजे सारके जे कोण अशा पद्दतीचो जर विचार करता आसत तेंचे कडेन मागता. कारण वंदे मातरम हें आमच्या रक्तान आसा, वंदे मातरम हें आमच्या श्वासान आसा, वंदे मातरम हें ह्या देशाचें गीत आसा, आनी त्या वंदे मातराचो अपमान जाल्लो आमी कोणूच मान्य करचें ना. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसत, भारतीय जनता पार्टी आसत, त्यांचें जें योगदान आसा एकूण सगळ्या ह्या देशाच्या विकासाच्या वाटचाली खातीर, आनी वंदे मातरम हो मंत्र आनी ह्या दोनी संघटनांचें नातें जें आसा तें इतलें घटमूट आसा की तें त्या नात्याच्या आदाराचेर आयज पर्यंतची वाटचाल आसा ती हेच्या मुखारूय जातली, हें त्यांनी लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.